एकीत आम्ही नावाड्यावे आमच्या सौम्या वंदन ताका भक्ती नामी असी आम्ही आमच्या राया कृत्या सौम्याची निसाखी विचित महिमा ताची करता विस्मित पृथ्वी दिन वाजता ताची ओडवी काय रचना वाकरता ताची बोलवंताय गव्या नवे एकीत आम्ही नावाड्यामी आमच्या सौम्या वंदन ताका भक्ती नामी असी आम्ही आमच्या राया मगळ बाबणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता एका मनाची काळजाची जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर मागया सद्या काळार 8वो आयतार आमी संभ्रमतना देवाची कृपा देवाची बेसांवां आमचे थंय आमच्या जिवितांत फोव सावंदीत म्हूण विशेश करून संदर्भार मागता आसतना हरगा जावन मिसाचें बलिदान भेटयता आलिस डिसोजा सायन मुंबई तशें सर्गा जावन मीस भेटयता इमानुएल मास्कारिनस नित्यातर वडो हरगा जावन मीस भेटयता कामिल फर्नांडीस आनी कुटाम साकिनाका मुंबई देवदीन सिंथिया फर्नांडीस आत्म्याक मिसिता कामिल फर्नांडीस साकिनाका मुंबई तशेंच देवदीन ग्रेगरी एडवर्ड नरोना आत्म्या मिसिता वीत विलियम नरोना आनी कुटाम वेलंकनी वडो तांचेर ते बसोत मागया आमी समस्त बसोत मागया जे कोण मागतान बसला तो सोड आस करून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सौम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं मोगाच्यानो ये कुटुंब जावन ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा भोंवती सौम्याक मेळोवंक लागीं सरल्या आयची देवस्तुती आमकां आमच्या बऱ्या उतरां आनी करण्याद्वारे देवाचे राज परगटूंक उलो दिता जेजू ओपरांनी उलोवन चलत्या जिविताक म्हत्वाचें लिसांव दिता हेरां थंय बोगसणेच्या स्पिरितान आनी बऱ्या कामांनी उदार जावं आनी पेल्याची झडती करिनासतना रावोंक आपोवणें दिता ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेत आसतना आमच्या बऱ्या उतरां आनी करण्याद्वारे जेजू क्रिस्ताक साक्षी जावं कृपा आनी बेसांवां जोड घेवया मगळ भाव भयणीनो आमच्या बऱ्या उतरां वरवीं आनी बऱ्या करण्या वरवीं जेजू क्रिस्ताचे खरें पटला उदार म्हणून दाखोवंक देवा स्वाधार आनी कृपा विशेश करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया इकडी बोर आमी दोळे दांपया आमी गेल्ल्या पथका वरवीं जर तर सोम्याचे आनी पेल्याचे मन दुखयलां तर बक्षाणे मागया मगड जेजू आमच्या उतरा वरवीं दैत्य बुटी आमी तुका अकमान केल्लो आसा आनी आमच्या क्रिस्तीपणाक अकमानय केल्लो आसा पश्चातापन बक्षाणे मागून म्हणटा सौम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय सौम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय आमच्या करण्या वरवीं तुजे खरें फाटला अवतार म्हूण दाखोवंक सुकोन पडल्या तुका दूख दिलां सौम्या बक्षाणे मागून म्हणटा हांव क्रिस्ता दया दाखय आमचेर दया दाखय क्रिस्ता दया दाखय आमचेर दया दाखय मगळा जेजू मनशापण भोव वर्तें देणें पूण थोडे फावटी मनशापण दाखोवच्याक सुकोन पडल्या आमचो राग मसूर द्वेश हेरांच्या दुखा कारण जाल्लें आसा पश्चातापन बक्षाणे मागून म्हणटा हांव सौम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय सौम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय
सर्व पदवेदा देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. महिमा देवाक सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या दुर्वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सौम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुता सौम्या देवा देवाची शिये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे. पित्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया एकरी बोरदोळे तांपया आमच्या गरजांगाती इथे सवा खातीर मागया. देवा आमच्या भोवमगळ बापा आमचो संसार तुजे मांडावळी प्रमाणे सोडून तुजी शांती आमकां फोव जावं. तुजे पवित्र सभेक सवस्तकायेन तुजी भक्ती करूंक आमकां मेळोवंक हो संतोश बगूंक आमकां निर्मे म्हण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सिराकाच्या पुस्तकांतले वसाप. हालयलेले सळणेन कसरो उरता तेच परी मनशाच्या उलोवण्यान ताच्यो चुकी दिसून येतात. कुंभाराचे आयदान बट्टेन घालून परकितात तेच परी मनशाची परिक्षा ताच्या उलोवपान जाता. फळां वरवीं रूख कसो वाडयला म्हूण कळोवन येता तेच परी मनशाच्या उतरा वरवीं ताचें मन कळटा. मनीस उलोवच्या आदीं ताची वाखाणी खरी ना कित्याक इस हरियेकल्याची परिक्षा. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. सर्वेस्परा तुका दिन वाचूंक फावो. सर्वेस्परा तुका दिन वाचूंक फावो. सर्वेस्परा तुका दिन वाचूंक तुज्या नांवाची गीत गाजूंक फावो. फांत्यार तुजो मोग आनी रातीचे तुजे विश्वासीपण वर्णूंक फावो महोन्नत देवा. सर्वेस्परा तुका दिन वाचूंक फावो. नितीवंत काजरा माडा परी वाडतलो. लेबनानाच्या देवदार रुखा भशेन वयर चडतलो. सर्वेस्परा तुका दिन वाचूंक फावो. सर्वेस्परा तुका दिन वाचूंक फावो.
साम पावलून कोरिंतकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वसाप. भावा भयणीनो, हे विनाशी कुडीन अविनाशीपण आनी हे मरणवंत कुडीन अमरपण नेसलेल्या वेळार पवित्र पुस्तकाची ही संगणी घडून येतली. जैतान मरणाक गिळण सोडलें. ये मरणा, खंय आसा तुजें जैत? ये मरणा, खंय आसा तुजें कुंस? पातकस मरणाचें कुंस आनी नियमशास्त्र पातकाचें बळ. पूण आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता मरिफात आमकां जय दितेल्या देवाक जावं अर्कां स्तुती. देखून भावानो, तीर रवा धंडळ नाकात. सर काळी सोम्याच्या कामाक लपतून रावा. सोम्यात रावून तुमी काडटात ती वावंट केदींच व्यर्थ जावची ना म्हणून जाणा जाया. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. मनशाच्या नेकेत्रा परी संसारान तुम्ही परजळतेल्या जिवीत दिता तें उतर तुम्ही उबान धरतेल्या. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सवे आसूं. बगे वो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू एक वपारी तांकां सांगी लागलो, एक कुरड्यान आनी एक कुरड्याक वाटवर येतवे. ते दोगी कणयेंत पडचे नांदवे. एक सीस आपल्या गुरू प्रास व्हरतो न्ही, पूण परिपूर्ण तर भीती जोडलेलो सीस आपल्या गुरू सारको जातलो. तुज्या बाबाच्या दोळ्यांतले किसर तुका दिसता, तुज्याच दोळ्यांत असलेले आडे तुका दिसना. कित्याक? तुज्याच दोळ्यांतले आडे हे पळयनासलेल्या वेळा तुवें तुज्या बाबाक, बाबा राव तुज्या दोळ्यांतले किसर म्हाका काडूंक दी म्हणचें कशें? तुज्या दोळ्यांत असलेले आडे पयलें काड आनी उपरांत तुज्या बाबाच्या दोळ्यांतले किसर काडूंक तुका स्वस्त दिसतलें. बरो रूख पाड फळ दिना आनी पाड रूख बरें फळी दिना. हर एक रूख ताच्या फळा वरवीं पारखी येता. कांटेरीची अंजुरां काडूंक मेळनात वा सारंट्यासू दाखोवंक कुंटूंक मेळनात. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भंडारांतलें बरेंच भायर काडता. खोटो मनीस आपल्या काळजाच्या खोट्या भंडारांतलें खोटेपणूच भायर काडटा. काळजांत कितें बरोवन आसा तेंच मनीस तोंडांत उसारता. देवाचें उतर. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हणजे मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हेची वाचपां मनशाच्या खोट्या साली विशयांत उल्लेख करतात. हेचे पयलें वाचप सिराकाच्या ग्रंथांतलें. हालयलेले साळणेंत कसरो उरता. साळणां पळयल्या तुमी न्ही गे, मस्त मेस्त आसात काम करचें न्ही गे. साळणेंत आमी रेंव साळटाव आनी बरी सरुणेक फोव जाल्ली रेंव आमी काडटाव आनी नाका जाल्ली फातोर कितें आसात चेरेल म्हणटा तें भायर उडयता न्ही गे. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, मनशाच्या उलोवण्यांत ताची सुखी दिसून येतात. आमी जायते लागीं उलयता न्ही गे, जायते लागीं उलयतानाच पारखी येता आमकां मनीस कसो गे म्हूण
न्ही गे थोडे आपली बाडाय उलयतात बाडाय उलयले मनीस ते कितें म्हळ्यार कळंगी आवाज करतल्या वाटले बरी टायन डाणा 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 डुस भितर कांय आसना कळंगी आनी थोडे उलयतना कळटा मनीस लाटपोटू म्हूण ताणें सांगिचें म्हूण ना ताजे उलोवण्यांतच कळटा एक लाटपोटू थोड्यांक गोतूनातलें कांय ना कितें विसरलें पुरो गोत्ता म्हणचें पुणो करूंक येतना कांय गोत्ता आसना उलोवण्यांत पारकी येता मनीस कसो कितें गी म्हूण कुंभाराचें आयदान उज्यांत उज्याची बाठी आसा न्ही कितें म्हणटा ताका गुड उज्याचो गुड न्ही गे तुमी म्हणात कुंभाराचें आयदान केल्या उपरांत तें एका उज्याच्या भटयेंत म्हणजे उज्याच्या गुडान दवरूंक आसा अडयेंत उजो घालून वयर धाव येवंक आसा रब्बराचे कृशी आसलेल्यांक कळीत आसा रब्बराची कृशी आसलेल्यांनी रब्बराचें दूद काडन ताका कॅमिकल दवरन ताच्या उपरांत सिटी केल्या उपरांत त्यो सिटी वता घालूंक आसात थंय इल्ल्यो सुकल्या उपरांत त्यो रब्बराचो भटी आसा गूड आसा सकयल उदक घाल फुल्ल थापोवंक आसात मागीर त्यो घट्ट जातात काळश्यो काळश्यो तशें कुंभाराचें आयदान भटयेन घालून तें लासल्या उपरांत तें टाय 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 जाता वय गे नातल्यार तुमी शेंत पडयलें जाल्यार तुमची बोटां ताचे भितर रिगतात समजलें हां तशें तेच परी मनशाची परिक्षा ताच्या उलोवण्यान जाता आमी आमचे आयदान खंयचें आयदानां काडूंक गेल्यार पयलें पुरा मातयेचीं आयदानांत वापरतालीं न्ही गे मातयेच्या आयदानांत वापरतालीं पयलें पुरा मातयेचीं आयदनां वापरतालीं हांगा मूडबिद्री सडावत मार्केटीक गेलीं जाल्यार मोठ्ठो आयदनां मेळटालीं आमी आमच्या घरांनी व्हडले मातयेचें रांदून दवरताल्या आनी उदक तातूंत भरतल्या थंड आसतालें उदक पिवंक आनी कांय थोडे बाणाकी मातयेचेच व्हडले माणां दवरतालीं रांदून दवरतालीं आनी गोट्यांत थंयसर थाळणी घालूंक व्हडले थंयसर मातयेचेच एक कितें आसतालें बाण आसतालें तशेंच मातयेच्योच मोरग्यो आसताल्यो रेड्यांक पाड्यांक मातयेच्योच मोरग्यो ते दळप लोंकडाचें अल्युमिनियाचें बारवणें आमी गिमांत चिंचो काडल्या उपरांत चिंचारे मातयेच्या कैलेंत बसचें आसलें चिंचारे पालपणसाच्यो बियो पुरा मातयेचे आनी आमी शुक्राराचे मुगूर भितर पेंटाक येवन आयदनां काडून घेतना आमची मलगडी आयदनां काडून टायम टायम पळयतालीं कशें आसा आवाजांत कळटालीं आयदनां बेट्टेगी डब्बेगी आल्बेगी कशें कळटालें आमकां आयदनांत टायम टायम न्ही गे पळया ताच्या आवाजानच हें आयदन कशें म्हूण कळटा खंय तर कोणी एकलो माड कोणी एकलो मनीस माडार सोडलो जाल्यार आनी ताचे नाल्ल पुरा काड सुकले पुरा नाल्ल काड म्हणून सांगले जाल्यार तूं कितें करता थंय जावन नाल्लाक टक टक मारता कळ्ळें गे आनी ताच्या आवाजांत नाल्ल सुकला वो काडयेत वो काडूंक योग्य जाल्लो म्हणून आवाजांत कळटा न्ही गे तशेंच रुकार आसलेलो पणस पीक लागीं ना म्हणून आमी कितें करीचें अशें धडयलें कुडलें वो पणस पीक लागीं ना गी म्हूण कळटा तोरनो गी म्हूण कळटा आमकां पळया एका आयदनाच्या आवाजांत एका नारलाच्या आवाजांत एका पणसाच्या आवाजांत आमकां तो पणस पिकला गी तो नारळ सुकला गी वा आयदन बरें करून लासलां गी म्हूण आमकां कळटा तशेंच एका मनशाच्या उतरा वरवीं एका मनशाची परिक्षा जाता तेच परी मनशाची परिक्षा ताच्या उलोवण्यान जाता देखून उलयतना कितें करीत सातपटी चिंतीचे वट्टाशी बडा 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 केलें जाल्यार तूं कळटा मनीस कोलो म्हणून तुवें कांय सांगिचें म्हणना बोर्ड घालीचें म्हणना तुज्या माथ्यार आनी अर्द्यार वा पाटीर बोर्ड घालीचें म्हणना तूं तुज्या उलोवण्यानच कळटा तूं मनीस कसो गी म्हूण आमी जायते फिरगजी घेता जायतीं जाणां आमकां मेळटात उलोवंक आनी पुरा आनी उलोवण्यान कळटा हो मनीस कसो गी म्हूण आमकां गेल्ले कुडलेत कळटा पूण आमी सांगिना आमकां कळीत आसा मोतीन काळजा मनांत मनीस कशें गी देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळयात फळा वरवीं रूख कसो वाडयला म्हणून कळोन येता
फळा वरवीं रूख न्ही गे आतां बऱ्या रूख आसो बऱ्या फळाचो रूख आसा जाल्यार आमी कातरून घालताय ना न्ही ता कितें करता आमी हां आनी दुसरो पोस्ट करता बरें बरें फळां न्ही आतां बरीं बरीं फळां आसात न्ही रुखाची बरीं बरीं फळां खंयचीं आसात आतां हां एक आंबे मागीर कितें रामबुटन म्हणटा न्ही रामबुटन सकडांगी आज मोगाची मागीर बटरफ्रूट आसात बटरफ्रूट न्ही हां आवकाडो म्हणटा तेंत अवघड न्ही अवघड आवकाडो वा बटरफ्रूट म्हणटात थोडें अवघड जाता घाल करचें ना तूं आवकाडो म्हणे करेक्ट म्हणे हांव अवघड म्हणे म्हजी सूख सोडया तूं बरें मनीस हूय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो थोडे बडेशें घडता ते जाल्यार रूख आसा जाल्यार आमी तांकां चड पोस करता आनी बरें वागयता कित्याक ते रूख बऱ्या फळाचे रूख तेचपरी मनशाच्या उतरा वरवीं ताचें मन गळटा मनशाच्या उतरा वरवीं ताचें मन गळटा एकलो मनीस आयलो आनी म्हणलो म्हजे लागीं हांव 2-3 फावटी गेलो फादर ताचे लागीं म्हजे प्रॉब्लेम सांगूंक पूण तो इंट्रस्ट आसा म्हूण दाखयना तो खंय बळीत हां म्हणटा म्हाका ताचे लागीं सांग बरें जावना फादर म्हळ्यार आयकूंचें तितलें ताका कळटा मनीस कसो गी म्हूण वचना तेच बरी मनीस उलोवच्या आदीं ताची वाखणणी करिनाका थोडे फावटी मनशाची सोबाय पळोवन ताची खालेत पळोवन ताचे परफॉर्मन्स पळोवन आमी मनशाक परखुचें आसा ताची वाखणणी करची आसा पूण ताचे लागीं बसल्यार ताचे लागीं उलयल्यार कळटा मनीस कसो घेवन देखून सैरीक एक पळोवंक आयिल्ल्या वेळार वळख आसना न्ही पयले फावटी न्ही गे आं देखून पळयतना सोबी दिसता कुलींग ग्लास म्हणींग घालन जिन्स पॅल्ट म्हणी घालन टिप टॉप म्हणी येवन न्ही गे हां पाटी दवरली पॉकेट दवर न्हू त्या पॉकेटीन खाली कार्डां मात दिसतना व्हडली दिसता कळ्ळें गे भारी हां चिंतेचे व्हडलो मनीस म्हूण देखून मागीर व्हंकल कितें म्हणटा बरें जालें ओके म्हाका तुजे कडेन 5 मिनटां उलयचें कळ्ळें गे आनी या गे म्हणून जस्ट वॉकिंगाक गेल्ले वरी गेलीं 5 मिनटां वचून उलयलीं फाटीं येयल्या उपरांत व्हंकल म्हणटाली हांव तुका मागीर सांगता कितें म्हूण व्हंकल न्ही चेडूं मागीर चेडवाचें फोन तूं ना ताजे उपरांत चेडवाक विचारल्या वेळार कितें खबर तूं ना वॉकिंग केल्लें उलोवणें पळोवंक बरो दिसता पळय उलयतना कळटा हो मनीस लाटपोट म्हणून कळ्ळें पळयतना बरें दिसता उलयल्या उपरांत कळटा हो मनीस लाटपोट देखून म्हाका तो नाका म्हणलें वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीन उलोवण्यांत कळटा देखून थोडे फावटी सेरीक पळयतना समा पळयचें त्या चेडवाक शाबासकी मारता शाबासकी कित्याक म्हण थोडे फावटी जायतें गो हां जायत तुका जाय जाल्यार म्हाका जायत कोणें म्हणचें हां आवय म्हणचें गे हां चेडवान म्हणचें कोणा लागीं म्हणचें आवय लागीं म्हणचें तुका जाय जाल्यार म्हाका काजर जावचें आवयन गे थोडे फावटी खाली उलोवंक आसा वच गो इल्लें उलय ताचेर खाली उलोवंक आसा तुका जाय जाल्यार म्हाका जायत मागीर कोण शिरकता कोण वदाडटा कोण कसार पडटा हां थोडे फावटी आमी बूद आसा वापरना समजणी आसा आमी चिंतिना शिकल्या आमी फायद्याची ना हां आमी देवान आमकां ऊंच नासला देखून आमी कितें कर पारखीचे पळयचे पारखीचे कार्य देवचे हां अशें जायचे म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आमचो वायसीएसो आसता बरें करून हांवें म्हळें पळयचे पारखीचे कार्य वायसीएसो दे कितें रे बाबा गूड वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो पळया देखून मनीस उलोवच्या आदीं ताची वाखणणी करिनाका ताचे लागीं बस ताचे लागीं उलय तो मनीस कसो म्हण तुका कळटा देखून बोपुरबायाची ही उतरां सिराकाच्या ग्रंथांत इस मनशाची जावची परिक्षा देखून थोडे फावटी थोडे म्हणचे परिक्षा मनशाची केदाळ जाता वयर जाता सकयल जाता ना परिक्षा तुज्या उलोवण्यान जाता उडासतो उलोवण्यान तूं कसलो इमानदार सिन्सियर मनीस हां कित्याक म्हळ्यार हेच्या सुवार्थेंत जेजू म्हणटा एका कुरड्यान आनी एक कुरड्याक दिश्ट वरी येते आनी एका कुरड्यान आनी एका कुरड्याक वाट वरी येते सांगा मुंबय आनी बरा गेल्यार मरागाडीक रावता आसतना 2 स्टीक काडून येतात काळे कुलींग ग्लास घालून न्ही ते धाडा आनी एकलो मनीस तसलो तोर न्हू ताका व्हरती जाल्यार दोगी पासां माता बट्टीत देखून बरे मनीस दिसचे मनीस लो पुलीस जावन देखून तांकां रोड क्रॉस करितात मारूक उतरयतात कुरड्याक वाट व्हरूंक जायना वय की थोडे फावटी अशें घडटा म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो असले फटकिऱ्या उतराचे मनीस कळ्ळें गी फटकिऱ्या उतराचे मनीस जायत्यांक बुलयतात
आजकाल मस्त जण आसात तसे उलोवचे. आजकाल संपर्क माध्यमय आसात, वॉट्सअप, इंस्टाग्राम न्ही गे, आनी काय आसा फेसबूक, हां आनी काय आसा, हां अवघड, आनी काय आसा मस्त माध्यम आसा घाले ना टिचर. ट्विटर आसा, ट्विटर आसा, मस्त आसा. आनी हातूंत कितें जाता, मस्त जाणां अचानक कॉन्टॅक्टर येतात, इल्लेशें चॅटिंग जाता मोबायलार. ताच्या उपरांत कितें जाता, चॅटिंग जाल्या उपरांत चॅटिंग जाता, चॅटिंग जाल्या उपरांत इटींग जाता, इटींग जाल्या उपरांत मागीर स्लिपींग जाता, मागीर स्पॉयलींग जाता एवरीथींग. अशें मस्त घडिता जाल्यान, मस्त घडिता. कितलीं जाणां कावन्सिलींग येतना म्हजे लग येतात असलीं जाल्लीं, कितलीं जाणां सांपडल्यान, कितलीं जाणांनी आस्तू उगडयल्या, कितल्या जाणांनी बंगार उगडयला, कितल्या जाणांनी दुडू उगडयला, कितल्या जाणांनी रीण दिला, कितल्या जाणांनी आपली कुडूत उगडयल्या. कित्याक फटकिऱ्या उलोवण्याचे मनीस मनशांक फसयतात. देखून तांची तुमी परीक्षा करूंक जाय. सडन एक स्फोटी स्पंदन करणं अव मनीस बरो म्हणून मानचे न्ही. देखून ते सगळे कुरडे कुरडे आनी तूंय तांकां आयकोन पळय बुलताय, तूंय कुरडो. देखून ते कुरडेपण आसलें खाण उडयसे. देखून ते कितें जातलें, एक दीस पणांत पडटात, पणांत. देखून पणांत पडनातले बरी सत्राय करा. एक शिस आपल्या गुरू प्रास व्हरतो न्ही वय गे, गुरू व्हरतो की शिस व्हरतो, गुरू व्हरतो न्ही गे. पूण थोडे पटी गुरूचे काय पास शिस व्हरते जाता, जायना म्हणना न्ही गे. द्रोणाचे काही पास वो कोण जाल्लो, अर्जुना जालो, जायना म्हूण कांय ना, जातात, जायना म्हूण न्ही. पूण परिपूर्ण तरबेती जोडटलो मात्र पळया, परिपूर्ण तरबेती जोडटलो तो सिसाकी गुरूच्या की प्रास व्हरतो जावचे चान्स आसा. परिपूर्ण न्ही गे, परिपूर्ण जबाबदारी सोल्लो भुरगो बापायचे की प्रास बलिश्ट जावचे चान्स आसा ना म्हूण न्ही. पूण देखून आमी परिपूर्ण तरबेती जोडचे मनीस जावंक जाय. परिपूर्ण तरबेती. कित्याक आमचो गुरू कोण, हां जेजू. जेजूच्या की वर्ती जावंक जाता आमकां, जायना म्हूण न्ही, जाता. जेजून म्हणा तुमी सर्गींच्या राजांत स्नानी जुवोवच्या की प्रास वर्तीन जातलें. देखून आमची आशा तुमी जायचें आमच्या देवा बरी न्ही गे. देव कसो सर्व बरो तशें तुमी जायचें सर्व बरी. ही सोम्याचें आपोवण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून जेजू म्हणटा हें पुरा जायचें जाल्यार तुवें सताच्या वाटेन चल जाय. तुज्या दोळ्यांत येदें व्हडलें आडें दवर न्हू, तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर तुका दिसता जाल्यार तूं कपटी न्ही गे वय गे न्ही. म्हजे थंय इतली पातकाची रास दवर न्हू, इतलें वजें दवर न्हू, तुज्या पातकाची बरकट म्हाका दिसता जाल्यार हांव एक मनीस कपटी न्ही गे वय गे न्ही, वय गे न्ही. देखून हांवें पयलें म्हाका सवाल करूंक आसा. देखून एक बोट तुका दाखयतना कितली बोटां म्हाका दाखयतात, 4 गे 3 न्ही वय गे, 4 गे. अशें धरल्यार 4 जातात, अशें धरल्यार 3 जातात. पळया कित्याक म्हळ्यार म्हाका पारखीचें, हांव कसो, म्हजी साल कशी, म्हजी समकण कशी, हेरांक सांगतना हांव कसो आसा सांग आमी पळय. तशेंच हेरांची कोडी काडच्या पयलें, हेरांची पातकां आमी दाखोवन दिवच्या पयलें तूं कितलें भाग्यवान तूं वय गे. सुनेची पातकां सांगच्या पयलें माय कितली भाग्यवान तूं. तशेंच मायची पातकां सांगच्या पयलें सून कितली भाग्यवान तूं. म्हणलें वरण पळयचें की नाका. हां देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तुज्या दोळ्यांतले आडे म्हळ्यार गुत्ता न्ही तुमकां, आडे म्हळ्यार घाले पयले हाका घालताली पळय फाक्या आसा आडे व्हडली व्हडली आडी घालताले. ताचे वयर बसताले, ताचे वयर जंत्यो बसताल्यो, जंत्या वयर मागीर पक्कासे बसताले. आडी घट्ट रावतात, आडी सक्कडी पक्कासे, सक्कडी रिपां, जंत्यो सक्कडी वंडर पाखेर वयता आडी. आनी तसलो आडे येदो व्हडले मोठे तुज्या दोळ्यांत आसा आनी तुका हेरांची ल्हान पातकां दिसता जाल्यार तूं मनीस कुरडो. देखून तुज्या दोळ्यांतलें आडें पयलें काड, उपरांत तुज्या बाबाच्या दोळ्यांतलें किसर, ल्हानशें किसर न्ही. दोळ्यांत कोयर काडल्यार कशें काडचें आमी, ल्हानशें किसर पडल्यार. थोडे तुज्या दोळ्यांत कोयर आसलो मनीस कोयर काडूंक शकता जायना, कोणें काडचें. थोडे दोळे काडून फुंकचे ना फू कर न्ही गे,
नातल्यार उस्तोराचे लो पंदन लो वंदावच्या नागे नातल्यार काही उदा वतून गले हां उदा वतून कोयर काडचे बरी आसा काडटात थोड्यांनी सोडा पुंगचे हां देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया आनी उपरांत जेजू म्हणटा बरो रूख पाड फळ दिना पाड रूख बरें फळ दिना थोडे पडी पळया थोडे पडी बापाय उलयलें बरीत कोणें उलोवचें हां पुतान उलोवचें बापायन चलयलें बरीत पुतान चलयचें बापायन बाडाय कुच्चूंची व्हडलें व्हडलें सोडचें पुतांनी बाडाय कुच्चूंची व्हडलें व्हडलें सोडचें कोणें शिकयल्लें तें कोणें शिकयल्लें बापायन शिकोवना बापाय पळोवन हो शिकला कित्याक म्हळ्यार रूख पाड जाल्यार रुखाचें फळ बरें जाता उलोवण्यांत कळटा कोण मनीस कसो म्हणून समजलें तुमी आसतात बरें कर हां कोणीय तरबेती दिचे म्हूण ना एक साद्या बरो मनीस बापाय आसा बरो आसा वक्ती तसो पुती कसो आसता बरो आसता देखून कसो रूख तशें फळ कशें वाल तशें फळ म्हणजे अंजुराच्या रुखार सांपेरां जाता ती सांपेराच्या रुखार अंजुरां जाता ती घोसाळ्याच्या वालीर बोबळी जाता ती कुवाळ्याच्या वाळीर दुदी जाता जायना आंब्याच्या रुखार काजू जाता ते जायना काजूच्या रुखार पणस जाता ते जायना देखून कसो रूख तशें फळ कसो बापय तशें पूत कशें आवय तशें समजलें गे हां देखून आमची हेरिडिटी आहा म्हणटा बळे आमकां हेरिडिटी आसा न्ही गे हां ती सोडिना आमचे पाठ हां घट्ट धरता देखून देवाचें उतर म्हणटा तुजी साल समकण सरकी करून घे तुका तूं बरो करून घे तुज्या उतरान तुज्या चिंतनान तुज्या करण्यान तूं बरो म्हूण दाखयशी आनी सगळी तुका बरें म्हूण मानतीत तूं बरो रूख जाताय आनी तुजे उद्देश येवची सगळी ती बरी फळां जातात समजलें देखून ही चित्त मोतीन दवरी जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून आज बोवापूर बायन जेजू म्हणटा मनीस खोटो मनीस आपल्या काळजाच्या खोट्या भंडारांतले खोटेपणस भायर काडटा खोटेपणस ताचें तें बरें म्हणलें ना कित्याक काळजांत कितें बरोवन आसा तेंच मनीस उसारता देखून जेजून म्हणजे आसा तुज्या काळजांत हांव येता तें मनशाक मेळयता कसलें तें खोटो आलोचनो बेबदेपण व्यभिचार खुनो अबलेसपण स्वार्थीपण मोसोर निंदा हगे द्वेष हे सगळे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तसल्या आसलेल्या रुखाचे रूख आमी जावचे न्ही तसले आसलेले रूख आमी जावचे न्ही ताची फळां सगळीं पाड काद्राच्या फळां बरी काद्राचें फळ पळयलें काद्राचें फळ पळोवना गी काद्राचें हां काद्राचें फळ केल्यार मरतात मनीस काद्राचे रूख वापरतात खंयच्याक पयलें आदी नांगोर करून वापरताले नांगोर कांय अर्दा नाराई कांय अर्दा बडू कळ्ळें हां बुडी पुरा आतां ते रूख दिसनात बेजमेंदा गेल्ल्या वेळार एक कडेन पडयलो कार्मेल वाड्यान दुसरे कडेन दिसना वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तुमी चिंत पाद्र्याक रूखी पळयता गी म्हणून मनशांक म्हणून जाल्यार रूखी पळयला गी म्हणून तसले आपरूप रूख मेळटाना पळोवन दवरीचे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून हे सगळें आमच्या मोती आमच्या जिवितांत रुथा करूंक जाय देखून आमची जीण आमची सगळी साल समकण सोम्या बरी केली जाल्यार आमी सोम्याचे खरें शिस्त जाता बरें रूख जाता आनी आमचे त्या न्यूनचे सगळीं बरीं फळां जातलीं असले जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवन दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन उबी रावया त्रिएका देवते असुलम सभावार तू सारिया सगळी संगता एकाच देवा सत्मंता सर्वद्वेदार पापतो सर्वांनी पृथ्वीसो दिसतानी ना दिसच्या सर्वस्व सरसनार अनेका सुम्या येशू ख्रिस्ता सत्मंता देवाचो एक स्पुतो सर्वकाळा देवा पातां जन्मला देवतां ते पुसोड्याचा दुस्वाट खऱ्या देवतां सल्लो करते तो देवतां जन्मला तकाल सुना बापाच्या सेवासो त्याचे विश्वास केल्या आम्हा वंशापासो आणि आमचे सर्वणे पासो सर्वात देवलो आणि पवित्र द्रव्यवरी आमकां मेळचे उतारे आणि गुण घेतले तो मनुष्य आणि आमच्या पासून माणसाला तका कुसार मारलो ताणे कष्ट मरण सोसले आणि काय केलो
आणि पवित्र स्थळाप्रमाणे तिसरे दिसा तपनाचे दिवस जालो सदा सुलावणी व परमाच्या अवस्था जिनेचे निमेचे मुस्लिम वैभवान वैभवान आणि त्याचे जोडे शेवट असताना आणि पवित्र ज्ञानात म्हणता ईश्वराने जीवदातो बापाने पुत्रातो निसला बापाने पुत्रा बराबर तके समस्त को नमस्कार आणि महिमा हो प्रवादन बोलैलो एक पवित्र कातोलिक आणि धर्मतावर स्थापलेले सगळे संस्था पत्काच्या मुक्षने कधी एक पवित्र स्थान मानता आणि वेल्यांच्या पुनर्जीवनपणा आणि सस्ताच्या जीवितात विश्वास ठेवता आमेन. यस विश्वासाने यस भावार्थान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा सर्गींच्या बापाच्या पांयांतळा आम्ही समर्पिया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्या सुवार्ता परगट करूंक गरज आसली कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशांत भास जात कात म्हणलो भेदभाव करिनासतना सुमेस्तांनी एकामेकाक मान दिवन जियेशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांनी मागण्याचो स्पिरीट सडय. आमी सुमेस्तांनी बऱ्या उलोवण्याद्वारे हेरांक मार्गदर्शन दिशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मिसांव गांवांनी वावुरच्या सर मिशनरींक तुज्या आशिर्वादान बर आनी ह्या मिसावटांनी वावर करच्या हर एकल्याक बरी भलायकी संतोष समाधान लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताचे हे वेदी बोवारी आजार जाल्ल्या आमी सर्वांनी आमचो भावार्थ जिवाळ करूंक आनी माया मोगान जियोंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. इकडे बोरदोळे दांपी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. आसतावन सेकंड PUCची भुरगीं परिक्षा बरी येतात तांची परिक्षा बऱ्यान जावच्याक धैर्यान परिक्षा बरोवच्याक शिकलेले सगळे मुळी गुडा सुरच्याक अख्ख्या आमच्या भारतांत अख्ख्या संवसारार ही परिक्षा बरी येतल्या सगळ्या भुरग्यां पासून मागया. तशेंच ताच्या उपरांत 10वी क्लासीची भुरगीं परिक्षा बरी येतात तांचे पासून ती आमी मागया. तांकांय जाण वायगिन्यान धैर्य फावो जावं दी. हांगासर प्रतिरितीन सर्व भुरगीं परिक्षा तयार करून आसात त्या सर्व भुरग्यांक जाण वायगिन्यान चुरुकाय फावो जावं दी म्हूण मागया. परवा मंगळार बुधवार ब्रेस्तार हांगासर 3 दिसांची दैवी कृपेची भलायकेची रेतीर जावची आसा. ती रेतीरी बऱ्यान जावंक जायतो लोक ह्या रेतीरीन वांटेले जावन बरेपण सोडूंक फावो जावं दी म्हूण मागया. आमी परवा बुधवारांतल्यान सुरू करचो करिश्माचो काळ आमकां कृपेचो काळ जावं दी. जिनी परिवर्तनाचो काळ जावं दी. बरे रोग जावचो काळ जावं दी. बरीं फळां दिवंक फावो जावं दी म्हूण मागया. सर्गीच्या भोवमोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी दयेन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पैनार आमी आसाव जे आमी उलयता तातूंत आमची परिक्षा जाता. बरें आनी वायट कशें म्हण आमी दिसून येता. बऱ्या उतरां बऱ्या करण्या आनी बऱ्या चिंतपा मुखांतर बऱ्या उलोवण्या मुखांतर तुजे खरें शिस्त जावं बरें रूख जावं आनी तेस्ट बरी फळां दिवंक जाय अशी कृपे तेणी आमकां फावो कर म्हूण मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. संत स्फुरितायच्या वर्त्या दिसा काणिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपोन दिता वर्त्या मोगान तुका स्वीकार तू कर बापा स्वीकार तू कर बापा. उंडो गोवासो वायदा कसो फळ बावटीसो आमच्या कष्टाचो उंडो गोवासो वायदा कसो फळ बावटीसो आमच्या कष्टाचो स्वीकार करून घे बापा. बदलता वासन क्रिस्ताच्या स्वीकार करून घे बापा. बदलता वासन क्रिस्ताच्या संत स्फुरितायच्या वर्त्या दिसा काणिको घेवन आमी आयल्या बापा
ओपून दिता व्हरत्या मोगान तुका स्वीकार तू कर रे बापा स्वीकार तू कर रे बापा बलिदान बापा व्हरत्या मोगाचे आपणाची जिजून कुर्सार बलिदान बापा व्हरत्या मोगाचे आपणाचे जिजून कुर्सार भेटले संभ्रम आज व्हड मोगा उगडास करून क्रिस्ता बलिदान संभ्रम आज व्हड मोगा उगडास करून क्रिस्ता बलिदान संतोष बरितायच्या मोठ्या दिसा काणिको घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपून दिता मोठ्या मोगान तुका स्वीकार कर रे बापा स्वीकार तू कर रे बापा संतोष बरितायच्या मोठ्या दिसा काणिको घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपून दिता व्हरत्या मोगान तुका स्वीकार तू कर रे बापा स्वीकार तू कर रे बापा म्हज्या बापयनीन म्हजेनी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पवेदा देवा मानतात असलें जावं म्हण मागाती हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ कणवळ्या बापा तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटूंक जाय तो गोवांचो उंट आनी दाखांचो वायन तुमच आमच्या हातांनी घालताय तांचे वरवीं आमचे भक्तेचें इनाम सरकार आमकां फावो कर म्हण आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आस आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराथंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करूंक ताणें अवकारी मोरयेतावन जल्म घेतलो खुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गेच्या सर्व दळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतर गायता पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय मिदी मेगल्या बो पवित्र घडी संभ्रमता बरो रोग आनी बरी फळां दिवचे तसल्या व्यक्ती आमी सांगूक तुमी आमकां कृपा दिवं दी म्हूण जेजूच्या कुडी रक्ताची ससाई मागया बापा करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सरी तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगते आपले सुकुशेने कश्ट मरण सुसूंक विच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्याचे सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी घेयात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यानी सस्नीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतासो गुट परगटुया, जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत असो उंडो आनी सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतेल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारांत विस्तरलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमचे बापा सेब, पीटर पोल आमचे गोडी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी इस्तगती नंतरलेल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मर्या देवाच्या माया सांगाती तिसपती भाग्य वजुजे भाग्य वंदरून दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुळुंदराची आचन्या मोतीन दवरून ताणें शिकयलेले मागणें भक्तीन सांगाता हात उबारून मागे. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इसलेल्या मुसिता तशी आमची बदकां मोगस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार. देयकुणेची वितां समाधान संतोष आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सुळुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकपटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. दिमिगल्या पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी. आमकां समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली. बरो रूख बरें फळ दिवंक आपुणें दिता ती. ह्या शेळयेचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें बघ म्हाका खबर ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडरगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. तू संगी आसतना नाका म्हाका घीची सुमोचित रावची सुमोचित. तू संगी आसतना नाका म्हाका
पयस पावलो हात कान बुडोवन तुका विसन गेलो तुझे कृपे तुझे दये तुझे दय सोमिया पाटी भरतलो तुझे कृपे तुझे दये तुझे दय सोमिया पाटी भरतलो जेसू मोचे दय राव जेसू मोचे दय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय संसारांत हांव समाधान आशिल्लो सोदून सोदून हांव सगळो सकलो हांव तानिल्लो हांव भुकेल्लो मुखार तुज्या हातांत दोशी जालो हांव तानिल्लो हांव भुकेल्लो मुखार तुज्या हातांत दोशी जालो जेसू मोचे दय राव जेसू मोचे दय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय जेसू मोचे दय राव जेसू मोचे दय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय प्रार्थुया काकुळदारा बापा आमच्या बोमोगाळ देवा सोडून दिलेल्या देण्यान तुवें आमकां दोशी केलें जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयतायतस तशें ह्याच जेवणा वरवीं सर्गा तुज्या सस्नाकच्या सुखान दयेन आमकां वांटू दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन आमी सांग तुमी वांटिली जाल्यार तुमकां समेस्त अभिनंदन पडयता देव बरें करूं म्हणटा आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागून विनंती करता तुमकां समेस्त देव बरें करूं उबी रावया सोमेचो आशिर्वाद घेवं आयती जावया सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमची सोबे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वसून हे जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाची मोड उपकार वंदिता वर्णिता ये देव माये भुरगी तुझी आमी गीतां गावून हसितांव दिन बसतांव हांव करी मोरे आज तुका भक्तीन उर्बे नमन करूं माय तूं देवाची माय तशेंच आमची आयक माये दये मागणी आमची माय तूं देवाची माय तशेंच आमची आयक माये दये मागणी आमची वंदिता वर्णिता ये देव माये भुरगी तुझी आमी गीतां गावून हसितांव दिन बसतांव हांव गरी मोरे आज तुका भक्तीन उर्बे नमन करूं सगळी मोगाळ पुता सोवे आंगार मोरी आशीर्वादी नमान बाळोक जेजू आशीर्वाद दी आमकां रोजारी साहेबिनी आमा बसोत विनंती कर भगवंत कृष्णाचे कृपेन निरो आमकां आमचे देवा आमच्या अंतस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन मोगाचे न्हू रोजार मायेची फिरगस तशेंच बाळोक जेजूचे पुनशेत अलंकार फादर मेलविन तावन तुमकां प्रणाम अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजेंत आसचें बाळू जेजूचें पुनशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें ह्या पुनशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात जायत्यो भक्तीक ह्या पुनतळाक हांगासर येता
बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता. ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें रादान 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेष करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुंतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुंतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुंतळाक येया, भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुंतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. कंडे जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणें दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत.